गोयचे रस्ते आणि हायवे कोयर मुक्त करपाक पर्रीकार सरकारान 19 डिसेंबर 2015 मेरेन प्रास घेतला। मोदी सरकारान 2019 मेरेन स्वच्छ भारताची डेडलाईन दवरल्या। पर्रीकार म्हणटा ते पयली गोय नितळ करतलो। पणजे आझाद मैदानार क्रांती दीस सुवाळ्यान राज्यपालान गोयातले वाडटे गुन्यांवांचेर खंत उक्तायली। जाल्यार वता वता ते गजालीक लागून सरकाराचेर टिका जाता म्हूण पर्रीकार उलयलो। सरकारी कचेऱ्यांनी लोकांची कामां बरे तरेन जावची म्हूण खासा अधिकारी घालपाचेय तो उलयला। पोलिसांची शोकवंदना जातली तेन्ना सगळ्यांनी सावधान स्थितीत उबे रावन चुकीचें वंदन करचें ही विनंती। पणजे आझाद मैदानार जाल्ल्या क्रांती दिसाच्या सुवाळ्यांत गोंयचो राज्यपाल भारतवीर वांचू, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, बाकीचे मंत्री, आमदार, स्वातंत्र्य सैनीक, अधिकारी आनी विद्यार्थी आशिल्ले। हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओपून आनी सलामी दिवन कार्यावळ सुरू जाली। प्रधानमंत्री मोदीन 2019 मेरेन स्वच्छ भारताचें टार्गेट दवरलां। मुख्यमंत्री म्हणटा ते पयलीं आपूण गोंय नितळ करतलो। मोदीजीन 2019 दवरला टार्गेट। हांवें 2015 ची 19 डिसेंबर टार्गेट दवरलेली आसा। गोंय सगळें चकचकीत 19 डिसेंबर 2015 पर्यंत करतलो आनी खंयच कचरो दिसचो ना हाची हांव दक्षता घेतलो। गोंयांत गुन्यांव वाडटात म्हूण राज्यपाल भारतवीर वांचून खंत उक्तायली। While following the path of socio-economic progress, the Goan society today is passing through a challenging period with heightened crimes and undesirable activities occurring every now and then. We should collectively join hands to remove these evils from the society and pave the way for a more peaceful and egalitarian social order. To my mind, that would be the most fitting tribute. ज्येष्ठ नागरिकांची सरकारी कचेऱ्यांनी कामां जाग्यार पडटा म्हणल्यार नाका शेवट जाता म्हूण एका स्वातंत्र्य सैनिकान सुवाळ्यांत उलोवन दाखयलें। मुख्यमंत्री म्हणटात ते खातीर आतां सरकारी कचेऱ्यांनी खासा अधिकारी घालतले। ते करपाकूय 19 डिसेंबराचेंच टार्गेट दवरलां। या फॉर्मावर जे काय आहे ते लिहून दिल्यानंतर तिथे देऊन गेल्यानंतर त्या लोकांना सांगण्यात येते की याच्या बाहेर आणखी काहीतरी पाहिजे। हे जर फॉर्म घेते वेळी जर त्यांना सांगितलं असतं तर त्यांचे हे जे परवड होते ते झाली नसते। पब्लीक ज्यो कितें वेगवेगळ्यो सर्विसीस आसा त्यो सोप्यो करपा खातीर मुद्दम एक खाशेलो अधिकारी ताजेर आमी अपॉयंट करतले आनी प्रयत्न आसतलो की 19 डिसेंबर म्हणजे हे वर्स सोंपच्या पयलीं बऱ्योचश्यो सेवा ज्यो आसा त्यो सोप्यो जावपा खातीर आमी मदत करतले। मुरगांवचे क्रांती दीस सुवाळ्यांत सभापती राजेंद्र आर्लेकार, NRI आयुक्त विल्फ्रेड मिस्कीत आनी वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान हुतात्म्याक आर्गां ओंपलीं। क्रांती दिसा निमतान स्वातंत्र्य सैनिकांनी आग्वाद किल्ल्याचेर वचून राम मनोहर लोहियाच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपलीं। तेरेखोल हुतात्मा हिरवे गुरुजीचे स्मारका लागीं जी विटंबना चल्ल्या ती थांबोवची म्हूण ताच्या पुतान मागलां। त्यांच्या स्मारकाची जी दुरावस्था तेरेखोल किल्ल्याजवळ आहे त्याच्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो। तिथे एक पिकनिक स्पॉट झालेला आहे। ते पिकनिक स्पॉट न होता एक टुरिझम केंद्र व्हावं आणि सरकारने ते संपूर्ण प्रेक्षणीय असं निसर्ग सौंदर्यकृत करावं आणि तिथलं स्वच्छता आणि त्याची विटंबना ही थांबवावी। मडगांवां लोहिया मैदानाचेर जाल्ल्या सुवाळ्यांत नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तानान हुतात्म्याक आर्गां ओंपलीं। The Goa government, under the able leadership of Chief Minister, has already initiated efforts to increase the pace of development and improve the quality of life of all the people of Goa, with proposal of construction of bridges across Mandovi and Zuari, proposing Goa as new educational hub in the country, with an eye on new IITs, IIMs, AIMS, amongst others. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आयच्या पिळगेक गोंयचो इतिहास कळचो म्हूण सेंट्रल लायब्ररीन गोंय मुक्ती चळवळीचेर पुस्तकांचे आनी फोटोचे प्रदर्शन दवरला। प्रदर्शन म्हयनोभर चलतलें। प्रदर्शनाक 1946 राम मनोहर लोहिया गोंयान आयिल्लो तेन्ना सावनचे फोटो आनी चळवळीचे बाकीचे कितलेशेच फोटो दवरल्यात। शक्यतो भुरग्यांनी हे प्रदर्शन चुकोवचें न्ही म्हूण सेंट्रल लायब्ररीन उलो मारला। क्रांती दिसा पळयात गोंयचे मुक्ती चळवळीची एक झलक।
काणकोणा श्रीस्थळ पंचायतीचो तलाटी प्रशांत कुंकळकाराक कामार आसतना पंच प्रशांत देसायन बडयलो म्हूण कुंकळकारान कागाळ केल्या. कामार आसतना पंचान ताका बडोवन खंय उपरांत ताचेरूच पुलीस कागाळ केल्या. तलाटान आपल्याक बडयलो म्हूण मामलेदाराक कळयलें. मामलेदार आनी जिल्लोधिकाऱ्यान न्याय दिवचो म्हूण तो मागता. मात पंच देसाय हाचेर उलोवंक फोन करूनय प्रुडंटाक मेळोना. काणकोणच्या श्रीस्थळ पंचायतीचो तलाठी प्रशांत कुंकळकाराक थंयचो पंच प्रशांत देसायान बडयलो. कुंकळकारान हे प्रकरण मामलेदारा कडेन पावयलां. ही गजाल घडले उपरांत कुंकळकाराक ऑस्पिसियोत घालो. उपरांत डिस्चार्ज दिलो. आपल्याक न्याय दिवचो म्हूण कुंकळकार मागता. नोटीस सर्वीस करपा लागून फायल चल्लो पळय जेन्ना तेन्ना कितें आमचो तो प्रशांत देसाय पंच मेंबर ताच्या फ्रेंडा मुखार आशिल्लो घराचे पंचायतीचे मुखार आनी पंचायती मुखार तो इंट्रोड्यूस करून दिवपा लागलो. हो संजय दत्त आनी मान्यता आतां वळखता तुमी संजय दत्त आनी मान्यता टायमार सर्टिफिकेट दिली म्हूण सस्पेंड जाल्लो तो प्रशांत कुंकळकार हो. हांवें ताका सांगलें कितें आमच्या तो आतां तलाटी हांगा हांवें सांगलें ताका अशें इंट्रोड्यूस करून दिवपा हें ऑफेन्स. हांवें ताका पॉलिटिकल कितें आमकां अशें इश्यू जाता आनी कितें आमकां आमी सस्पेंड जाता इतलेंच म्हणिल्ले कारणां लागून ताणें म्हाका कितें आमकां मारलो. एक गव्हर्मेंट सर्वंट हांव कितें आमकां म्हाका मारलो तो सांगपा लागून हांव म्हज्या मामलेदारा म्हऱ्या आयलो. कितें असो गव्हर्मेंट सर्वंट म्हज्या आतां भोगल तें भोगला पूण असो गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर कितें आमकां अन्याय जावपा नाका. हांवें समज म्हज्या हातून समज कितें चूक जाल्ली आसा जाल्यार ताणें कितें आमकां कंप्लेन केल्यार जाताली. फाल्यां बाकीची तलाटी आसा एक सुबेद आसता एक फाटी पोटो सगळी सारकी नासता तेन्ना कितें आमकां गव्हर्मेंटान कितें आमकां एक किंवा आमचें कितें आमकां मामलेदार काणकोणा सरळ सांगता हांव तुमकां एक्शन घेवचें. हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून आमचे कलेक्टरान तरी एक्शन घेवचें. तलाटी सांगता ते कोतान ताका बडयले उपरांत खंय पंच प्रशांत देसायान ताचे आडूच पुलीस कागाळ केली. पंच प्रशांताची बाजू आयकून घेवंक म्हूण प्रुडंटान ताका फोन कर केलो मात सांजे उसरा मेरेन ताणें फोन उखल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.